तसो केन्ना म्हाका क्षण किंवा तशें केन्ना म्हाका दिसलें ना. इतल्याच खातीर म्हणीन हांव की आयज हांवें जो स्टेप घेतला तो म्हाज्या भवितव्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान. बरोबर. काही गजाली तांणी जे घेतल्या आसतल्यो कदाचित म्हाका जर दिसले जाल्यार सुद्दां मागीर एक विचार जर केले जाल्यार ताज्या भविश्यांतल्यान किंवा बऱ्या राजकीय हातूंतल्यान बरे दृश्टिकोनांतल्यान अशें आसपाक शकता. सो हांव नेगेटीव म्हणपाक शकना किंवा तागे ती डिसिजन्स वायट म्हणपाक शकना. खंयचो अनुभव आसा जो तुका अनएक्सपेक्टेड आशिल्लो किंवा शॉकिंग आशिल्लो फाटले 13 वर्सांतलो? तांचे बरोबर काम करता आसतना एक ताजे कडेन काम करपाक जी तेणें म्हाका संद दिली बिईंग केपेकार किंवा एक वेलीप कम्युनिटीचो भुरगो येवन ह्या पदाचेर ह्या मनशा बरोबर काम करपाक जेन्ना म्हाका रेफरन्स घेवन गेले एक तेणें धपक्याक हय म्हणलें पळोवन घेवन तें एक म्हाका सारकें तें हांव सदांच रेडी उरतलो केन्ना न विसरपा सारकें. आनीक एक थंय रावतकीर कशें आसता सदांच एक बंधन आसता काम करपाक पूण केन्नाच तशें तूं एम्प्लॉई म्हाजो अशे तरेचें केन्नाच काम करून किंवा तो दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका केन्ना पळोवं ना. आनीक एक मोकळेपण स्टाफ कसो असो केन्ना वावरूं ना. एक आपलोच सदांचोच वांगडी किंवा आपलोच सदांच घरांतलोच मनीस काम पळयता अशे तरेची वागणूक दिली. आनीक जेन्ना सदां सहजा कशें आसता आपल्या कडेन आशिल्लो मनीस राजकारणा भितर सरता म्हणल्यार खुबशे राजकारणी गडबडटा. सो जेन्ना हांवें फर्स्ट पंचायती इलेक्शन लडोवपाक सांगलें हय चल अशे तरेचें सहज उत्तर दिलें पळय. आनीक जेन्ना हांव पंचायती इलेक्शनाक म्हाजें पयलीं पावल आशिल्लें पंचायत इलेक्शन मोरपिल्ला पंचायतीन जेन्ना हांव वार्ड नंबर 4 बसलो थंयसर तो क्षण हांव आयुश्यान केन्ना विसरपा ना. कित्याक म्हाजी पयली जी स्टेप आशिल्ली ती पंचायत वार्ड नंबर 4 इलेक्शन निवडली ते एक मतान हांव थंयसर निवडून आयिल्लो एक मतान. सो तेन्ना हांव रडूं काय हांसूं अशीच म्हाजी परिस्थिती आशिल्ली. आनीक पयलींच समज जर स्टेप फेल गेल्लो कदाचित आयज हांगसर हांव पावपाक फेल वतालो. म्हणून जे म्हाका निवडून हाडपाक त्या वेळार आशिल्ले त्या मनशाक तर हांव आयुश्याक केन्ना विसरपा ना. आनीक जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले आयज तेंच्या वेवस्थीत तांकां आयज तें रिलेशन मेनटेन करपाक जाय तें किंवा जे तेंच्या पोटापाण्याची वेवस्था म्हाज्या हस्ते जाल्ली आसा न विसरता. एक इन्सिडंट म्हाका याद जाता आमी इलेक्शन कवर करताले तेन्ना की ते म्हळ्यार 2005 इलेक्शन बाय इलेक्शन मडगांवचें जंय तांणी BJP सोडली आनी ते काँग्रेसीक गेले. आनी त्या टायमार एक खूब तें व्हडलें वारी आशिल्लें विश्वासघाताचो एक मुद्दो केल्लो आनी तातूंतल्यान सगळें वातावरण गरम जाल्लें. त्या परिस्थिती भितरय तुमी तांचे बरोबर रावले. म्हाका याद जाता की इलेक्शन सोंपलें आनी पोलिंग हातूंतल्यान ते भायर आयले कावंटींग स्टेशनांतल्यान आनी तांणी पयलीं येवन तुका मिटी मारली. हाव वॉज दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ दॅट होल इलेक्शन अँड वॉज दॅट डिसिजन एक्सपेक्टेड आनी एंटिसिपेटेड फॉर यू? हांव तुजे पयलीं प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना म्हणलें हांवें जे काही राजकीय डिसिजन्स ज्या वेळार तेणी घेवपाक जाय त्या वेळार जी डिसिजन घेतली कदाचित तांच्या बरें जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसपाक शकता. ताजेर हांव नो किंवा तें वायट जालें अशें हांव म्हणपाक शकना. कित्याक तें ताजें डिसिजन आशिल्लें आनी आयज हांव म्हाजें डिसिजन घेता तें म्हाजें राजकीय वाटचाल करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान. जेन्ना 2005 इन्सिडंट जालो सगळो म्हाका एक सारको ताजे बरोबर हांवें म्हणलें तशें एक केन्ना तेणें आपलो एम्प्लॉई किंवा हो म्हाजो स्टाफ अशी केन्ना वागणूक दिवं नाशिल्ली. त्या मनशा बरोबर काम करता आसतना हांव सदांच रेस्पेदान नांव घेयन आनीक हेन्ना फुडेंय बी. हाव डिफिकल्ट वॉज दॅट एक्सपिरियन्स? हय ताजे बरोबर काम करता आसतना घराक एक एटॅचमेंट आसलो फॅमिली एटॅचमेंट एक ताजे बरोबर रावप हें म्हाका तेन्ना योग्य दिसलें. कित्याक पर्सनली मनीस म्हणटा आसतना म्हाका दिसता ताजे कडल्यान जें शिकलां किंवा ताजे कडल्यान जें कितें शिकपा सारकें आसा किंवा ताणें तें डिसिजन घेतिल्लें हांव रॉंग म्हणचो ना कित्याक ताजे राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान तेन्ना म्हाजें ताजे बरोबर रावपाचें कर्तव्य अशें म्हाका दिसलें. कित्याक सदांच म्हणटा जेवले त्या ताटाचेर हें करनात म्हणून पूण हांवें एक रावपाचें एक म्हाजें फॅमिली शेअर केलें किंवा म्हाजें जे इंटरनल जे फिलिंग्स आशिल्ले ताजे बरोबर रावपाचें. सो दॅट हॅड मेड मी टू स्टे वीथ. त्या इलेक्शनाचो अनुभव कसो आशिल्लो? बाकी इलेक्शना परस वेगळें खूब कठीण? डेफिनेटली
दॅट वॉज गोवा अगेन्स्ट दिगंबर कामत. सो खुबशीं प्रिडिक्शन्स सगळ्यांनी काडिल्ले आनी रिजल्ट्स कशे आसतले हेंय बी प्रिडिक्शन्स सगळे चलताले. पूण आमी सराबरा बसून सदांच सांगताले येस वी वील वीन इट. भिवपाची कांयच गरज ना, कित्याक तांणी लोकांचें काम केलें आसलेलें, तेणी मतदारसंघाचो विकास केलो आसलेलो, तेणी लोकां कडेन जें रिलेशन मेंटेन केलें आसलेलें त्या रिलेशनाच्या आदाराचेर एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की जिखतले म्हणून. आनी त्या वर्साचो एक इतलीं वर्सां काम करता आसतना एसेंब्ली इलेक्शन म्हूण किंवा बाकी इलेक्शन पूण तो एक सारको वेगळोच अनुभव तेन्नाचो. वातावरण चड तापिल्लें. वातावरण चड तापलें म्हणलें आसतना हांवें तुमकां म्हणलें गोवा विरुद्ध दिगंबर कामत जाल्लें. पूण तरी सुद्दां एक आमकां विश्वास आशिल्लो तांणी जें पळय कितें बरें केलें आसा त्या विश्वासाचेर लोक परत मॅन्डेट दितले म्हणून आनीक दामबाबा आशिर्वादान ती मॅन्डेट परत मेळ्ळी. आज जाली 5 वर्सां पुराय जाली. इलेक्शन केन्नाय जावपाक शकता. इट इज गव्हर्मेंट हॅज कंप्लिटेड इट्स फूल टर्म. त्या क्षणाक जेन्ना तूं तुजी स्वतंत्र राजकीय वाटचाल सुरू करता आनीक एक त्रयस्थ म्हणून ह्या सरकारा कडेन पळयता, हाव वूड यू रेट दीस गव्हर्मेंट? एक 10ची जर स्केल दवरली, ह्या सरकाराक 10तले कितले मार्क दितलो? हांव व्हडलो एनालिसिस्ट न्ही, तरी सुद्दां जे म्हाका एक 5 वर्सां तांचे बरोबर ही मुख्यमंत्री आसतना जे काम करता आसतना जे पळय म्हाका अनुभव आयलो न्हू, ही हॅड ट्रायड हीज लेवल बेस्ट टू डू द बेस्ट. आनीक अशें ना की एक हांव तांचे अपॉयंटमेंट्स बी पळयता म्हणटकीर एक लोकांक एक्सेसिबिलिटी दिता आसतना किंवा एक मुख्यमंत्री लोकांक सहज मेळटालो किंवा बारीकांतलो बारीक सुद्दां मनीस जर ताजे कडेन जर आयलो जाल्यार एक मुख्यमंत्री हें विसरून हो आमचो सदां घरांतलो मनीस अशें म्हणून जेन्ना ताजे कडेन संवाद करता आसतना मडगांव मतदारसंघाकच न्ही पूण बाकी कडेन सुद्दां गेले जाल्यार कोणागेर बसून जेवणाच्या कार्यक्रमाक म्हूण चाहे गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान जर गरिबांतलो गरीब सुद्दां मनीस जर आसल्यार तागेर ते वचप अशें हातून सरकाराच्या परफॉर्मन्साक कितले मार्क दितलो? जें कितें केलां तें दोळ्या मुखार आसा. सो डेफिनेटली जालां तें हांव जालां म्हणीन आनी जें जालां तें सगळ्या मुखार आसा. कितें मार्क कितलो दितलो? 10तले कितले मार्क दितलो गव्हर्मेंटाक? हांवें म्हणलें तशें हांव एनालिसिस्ट न्ही, मार्क दिवपाक सोदना. मार्क दिवपाक सोदना म्हणल्यार हातून तांणी काम करूं ना अशें हांव म्हणना. पूण जें कितें पळय आयज गोंयभर पळयलें 5 दिता, 6 दिता, 7 दिता, 9 दिता, कितलो दिता? आय वील प्रिफर आतां 7 मीन्स 75 जर तुजें जाता आय वील गिव 7 मार्क्स. सो गव्हर्मेंटाक तूं काठार डिस्टिंक्शनाक दवरता? डिस्टिंक्शन इज अ मेरीट. काठार डिस्टिंक्शनाक दवरता? हांव 35 म्हणून ना. हय, काठार डिस्टिंक्शनाक दवरता म्हणाला हांव 75. 75 काठार डिस्टिंक्शन. इट इज डिस्टिंक्शन. इट इज डिस्टिंक्शन. इफ इट इज 80 ऑल्सो इट इज डिस्टिंक्शन. हय, सो 75 म्हणून काठार हांव डिस्टिंक्शन. काटार म्हणना. 75 to 85 इज अ डिस्टिंक्शन. ओके, सो तूं डिस्टिंक्शनाचेर स्टिक करता. ओके. तुवें मनोहर पर्रीकाराच्या मुख्यमंत्री कार्यकाळा भितर खूब लागीं सावन एडमिनिस्ट्रेशन पळयलां, हाताळ्ळां बी एडमिनिस्ट्रेशन आनी हांच्या कारकिर्दी भितर एडमिनिस्ट्रेशन हाताळ्ळां. तुजो वैयक्तीक मत कितें? हांव फाटले एक प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना म्हणलें इंजिनियर जातलो जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेजीचेर वचचें पडटा, फायन आर्ट जातलो जाल्यार फायन आर्ट कॉलेजीचेर वचचें पडटा. पूण म्हाका एक राजकीय हें शिकपाक खंयच्या फॅकल्टीन शिकयनासतना डायरेक्ट हेडमास्टरा कडेन शिकपाक मेळ्ळां. दोनूय टर्म मेळ्ळ्या. सो ताजो एक भरपूर फायदो म्हाका जाला. हांवें तेन्नाचे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर पर्रीकर सर जे आसा आनीक आतांचे दिगंबर सर आसा, दोगांयचे जे काम करपाची पद्दत पळयली आसा, जे एक राजकीय क्षेत्रांत येतकीर एक आमदार म्हणून जेन्ना काम करपाचें आसता, फाल्यां कशें आसता एकदां नवेच येता निवडून आनी 5 वर्स फक्त शिकपाक वता, तें म्हाज्या बाबतीन जावपाचें म्हाका तर हें ना. कित्याक म्हाका एक कॉन्फिडन्स आसा की ह्या दोनूय मनशां बरोबर रावन दोनूय सरकारां हांवें पळयल्यां, दोनूय सरकारांक काम करून पळयलां. सो एक एडमिनिस्ट्रेशन खूब कितें शिकपाचें म्हाका संद मेळ्ळा. तेजो वावर केपेकारान मोठ्या प्रमाणान जर संद दिली जाल्यार डेफिनेटली हांव मतदारसंघा खातीर ताजो यूज करून घेतलो. दीस इज अप टू यू. आय एम नॉट फोर्सिंग यू. चूज करपाची परिस्थिती आयल्यार मनोहर पर्रीकार काय दिगंबर कामत चूज करतलो काय नाका? सद्या हो प्रश्न नाका ना. आवय आनी बापायक जर चूज कर म्हणलें न्हू, डेफिनेटली पेरंट्साक म्हणटलें न्ही. बिंग बोथ द लिडर्स आय वील एप्रिशिएट बोथ. यू वील एप्रिशिएट बोथ. नो चुजींग एट दिस स्टेज. ह्या स्टेजीचेर चूज करपाक सोदता. तांचे कारकिर्दीत तांगे परफॉर्मन्स
आनीक आतां दिगंबर सराच्या कारकिर्दीन तांचे परफॉर्मड केला न्ही दोगांयनी. सो हांव म्हणलें तशें आवय आनी बापायक जर चूज करपाचो जर संद दिली तुका जाल्यार यू वील वोंट से दॅट फादर, यू वील से ऑलवेज पेरंट्स न्ही. तूं सामको राजकारणी कसो उलोवपा लागलो. केपेकारांनी तुका मत कित्याक मारचें? केपेकार आयज हुशार आसा, केपेकार शिक्षीत आसा, केपेकारांनी फाटलो 10 वर्सांचो टर्म पळयला, ताजे पयलीं 18 वर्सांचो टर्म पळयला. आनीक आयज केप्यांक कितें जाय, कितें जे नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण किंवा आयज काळाची गरज आसा की एक युवा शक्तीन फुडें वचपाचें आसा किंवा जे प्रत्येक फावटी आमी कशें आसता आमचे जर केपेंचो फॅक्टर जर पळयलो जाल्यार एक प्रकाश बाबाक पयलीं एक लोकांनी 17 वर्सां चान्स दिलो, परत बाबू कोळेकराक जिल्ला पंचायत आनी हो टर्म धरून एक 12 वर्सां दिली. एक लोक कळ्ळें न्ही तुमकां, पयलीं तांकां एक 17 वर्सां दिले, मागीर एक 12 वर्सां दिले. आतां लोकांक एखादें चेंज जाय पडटा. आयज ट्रेंडूच तसो जाल्लो आसा. आनी केपेकारान म्हाका मत मारपाचें इतल्या खातीर म्हणटा की हांवें जो पळय कार्याचो आढावो आसा म्हाज्या फाटल्यान किंवा फाटीं जिल्ला पंचायताक म्हण, पंचायताक म्हण किंवा फाटीं जिल्ला पंचायत इलेक्शन जाल्लें, आमी जेन्ना लोकां मुखार गेले, आमी तुमकां फाल्यां परत निवडणुकीचे असेंब्ली निवडणुकीचे उमेदवार म्हूण जेन्ना आमी तुमचे मुखार येतले, आतां तुमी हांकां निवडून द्यात. तशें लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिलें आसा जिल्ला पंचायती वेळार. तूं कितें म्हणटा? प्रकाश वेळपान आतां रिटायर जावपाचें आनी तिकीट बिकीट अशें दवरपाची न्ही? इट्स टायम फॉर अनदर प्रकाश वेळीप टू टेक ओवर. म्हाका हो पर्सनल क्वेश्चन जाता. सो पॉलिटिक्साक रिटायरमेंट बार ना, पूण ते म्हाका बापाय समानचे. आनीक जेन्ना हांवें ठरयलें तेन्ना हांव पयले सुवातेर वचून तांकां मेळ्ळो. सर म्हाका एक आशिर्वाद जायो आनी तांचो आशिर्वाद घेतलो वचून. म्हाका राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान फुडें पावल मारपाचें जें आसा तातूंत तुमी म्हाका सहकार्य करचें, आदार करचो, अशे तरेचें हांव तांचे कडेन वचून आयलां. आनीक तेमी रिटायर्ड जावचें म्हणटा आसतना हांव इतलें म्हणटा, दोनदां लोकांनी मॅन्डेट दिली ना ती दिली ना न्ही. कोणी इट्स अ फेर इनफ कोणाक जाणून घेवपाक की दिली ना ती दिली ना न्ही. आतां पुरो हय अशें हांव म्हणचे परस ही शूड अंडरस्टँड. हय. लास्ट प्रश्न म्हजो, स्वताक फुडल्या 10 वर्सां भितर गोंयच्या राजकारणा भितर खंय पळयता? मंत्री, मुख्यमंत्री? म्हाका एक कारण तुवें सांगलें तशें तुजे कडेन तुवें मनोहर पर्रीकारा कडच्यानूय बरें घेतलां, दिगंबर कामती कडच्यानूय बरें घेतलां आनी ह्या अशी वेगळ्याच रसायनांतल्यान एक राजकारणी म्हणून तूं तयार जाला. वेर डू यू सी युअर सेल्फ? आतां 40 जे आमदार बसतले, 40य काय मंत्री जावपाक शकनात. बरोबर. पयले सुवातेर म्हाका निवडून येवपाचें आसा. आनीक निवडून येतगीर एक मतदारसंघाचें किंवा कोणाक धांवून पावपाचें हें काम मंत्री जाल्यारच जाता अशें ना. तुका जर काम करपाची जर ओढ आसा, तुजे कडेन जर ती क्षमता आसा जाल्यार मंत्री जावपा जाय, इच्छा कितें आसा? ना पॉलिटिकल एम्बिशन कितें? मंत्री, पयले मुख्यमंत्री कितें? पयले सुवातेर जे म्हाजें एम आसा जो निवडून येवपाचें आनी आमदार जावपाचें तें. मागीर मुखार कितें? फुडें उलोवया. कित्याक पयले सद्याक आमकां थंयसर त्या पोजिशनार पावून लोकांक सेव करपाक, त्या सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान जर कितें बरें पद मेळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली एक्सेप्ट करून लोकां खातीर सेव करपाचें गोंयचे खातीर. फुडें आतां उलयना. फुडें म्हणटा आसतना जें शीत परस मीठ कित्याक खावप अशें म्हण सदां एक म्हण आसा. तूं जालो राजकारणी. हांव तशें म्हणना, पूण शीत परस मीठ कित्याक खावया. आयज पयलीं सद्या जें आमकां अचीव करपाक जाय, वी वील अचीव इट फर्स्ट, देन लेटर ऑन वी वील थिंक ऑफ इट. ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोंपयतात. खंय तरी मनोहर पर्रीकार आनी दिगंबर कामतांचे दोगी जाणांचे गूण घेतल्यात आनी त्या गुणांतल्यानच आज उत्तर दिल्यात. लास्ट मेरेन तुवें ते गूण सांबाळ्यात आनी खंय तरी शिता पयलीं मीठ कित्याक खावया ह्या नोटाचेर ही मुलाखत सोंपता. तूं आयलो. आय नो इट्स अ गर्दे सामकी गडबडीचो काळ तुजे खातीर. स्टील यू केम एंड गेव अस दिस इंटरव्यू. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.